दवर्लेची कुमरा चर सामकी प्रदूषित जाल्या। थंय व्हडा प्रमाणात कोयर साचून रावला। लोक जाय तसो कोयर हाडून उडयल्ल्यान झरीचें उदक प्रदूषित जाला। ह्या झरीत व्हडा प्रमाणात जलर्पण वनस्पती जाल्या, ती पावसा पयलीं काडपाची गरज आसा। तशेंच तातूंतल्यो प्लास्टीक पिशव्यो आनी हेर कोयर काडून ही झर पावसा पयलीं नितळ करची अशी मागणी दवर्लेचो समाज वावुरपी आनंद सावंत हांणी केल्या। ही झर पोर्तुगेज टायमा वयली तेन्ना आमी हांगा पयलीं भुरगे सगळे खेळटाले, हांगा भुरगे भितर उडी मारताले, न्हाताले, लोक हांगा कपडे मेळटाले आनी झर बरी व्हांवताली आनी सामकी निवळ झर आशिल्ली ती। देखून आतां कितें जालां, कोण हेर कांय एक्शनूच घेयना, पंचायती तर पडना वचना हांगासर, कळ्ळें। तेन्ना हांव कितें म्हणटा, ही झर आतां बरी निवळ करपाक जाय आशिल्ली। मदीं तेणें 2-3 म्हयने जातले तेणें आमगे आमदार उल्हास सुयेकरान हाका सुभाष शिरोडकार हाडलेलो हांगासर, तें कितें जालें आमकां कांय खबर ना। पूण हांव कितें म्हणटालो, पावसा पयलीं जर निवळ केल्यार ती बरी पडटना। लोक कितें जाता, भायले बी हाडून सगळ्यांक घाण उडयता आनी ते मागीर व्हांवून जाल्यार शेतान वयता आनी शेतकारूय बोवाळ मारता मागीर तेन्ना जाता तितली बेगीन झर हेंच्यांनी आमदार उल्हास सुयेकरान मुखार सरून जाता तितली बेगीन निवळ करून घेवची पावसा पयलीं।